सगळ्यांकय नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र आणि कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आमगेले लिट फेस्ट 2022 हे कार्यक्रमाक सर्वांकय स्वागत करता. प्रथम जावन आमगेले हे कार्यक्रमाक आयिल्ले आमगेले ज्ञानपीठ विजेत मानेस्त दामोदर मोजो हांकां हांव आमगेले आनी आमगेले कोंकणी आमगेले विश्व कोंकणीचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले नंदगोपाल माम आनी आमगेले कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले डॉक्टर जगदीश पै हांकां स्वागत करून हांकां प्रितीन वेदी रापोवका म्हणून आमगेले सांदो श्री वसंत बांदेकर हांकां मागणी करता. आनी आमगेले सांदो श्री गोपी भट माम तांकांय वेदिकेर आपण अडका म्हणून वसंत बांदेकर मामाले मागणी करता. धन्यवाद बांदेकर माम. वेदीर आयिल्ले सगळे आमगेले गण्यातीतांक स्वागत करता. आनी आतां प्रथम जावन दीप प्रज्वलन करचे खातीर आमगेले डॉक्टर मामाक आनी नंदगोपाल मामाक आनी आमगेले दामोदर मोजो तांकां मागणी करता. गोपी भट मामाकय मागणी करता. दीप प्रज्वलन करया. दिवो म्हळ्यार एक उजवाडो ताजे नंतर तें देवळून जाले नंतर स्वागत एक संगीत करचे खातीर श्रीमती राधिका पै, श्रीमती चंद्रिका मल्ल्या आनी श्रीमती मरोळी सबिता कामत हांकां मागणी करता. गोडी गोडी होडी भास कोंकणी आमची आवय आमची भास कोंकणी प्राकृतांतून उज्ज्वली भार्गवान निर्मिली राजालो आश्रय नत्तिले श्रीमंत उरली ती ध्वनी गोडी गोडी होडी भास कोंकणी आमची आवय आमची भास कोंकणी साहित्य संपन्नते सत्वपूर्ण शक्ती ते सैसोनु सहस्र आगात जीवान उरल्या आजी गोडी गोडी होडी भास कोंकणी आमची आवय आमची भास कोंकणी कुडवे कारवे लोकाले सारस्वत क्रैस्ताले नवायत मुस्लिमाले मातृभाषा कोंकणी गोडी गोडी होडी भास कोंकणी आमची आवय आमची भास कोंकणी
चारि राज्य प्रबलति गोयांक राज्य भासति स्वतंत्र भास मान्यता मिळ्ळि श्रेष्ठ भासति गोडी गोडी होडी भास कोंकणी आमची आवय आमची भास कोंकणी देव भाषा म्हणताती वैले पंक्तीक मेळ्ळेली साहित्य विकास कोर्नो प्रथम स्थान पवयति देव भाषा म्हणताती वैले पंक्तीक मेळ्ळेली साहित्य विकास कोर्नो प्रथम स्थान पवयति गोडी गोडी होडी भास कोंकणी आमची आवय आमची भास कोंकणी जय कोंकणी जय कोंकणी जय कोंकणी जय कोंकणी जय कोंकणी. कोंकणी एक गीते प्रस्तुत केलेले राधिका माई चंद्रिका मायेक आनी मरोळी सबिता मायेक धन्यवाद. तशीच आतां आमगेले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले डॉक्टर जगदीश पै माम हांकां 2 उतरां उलोवपाक म्हणून मागता. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೆ ಪೂರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂಕ ಹಂಗ सरळ पुराय कोंकणी बंधू बांधवांक नमस्कार करता. मेले 2 उत्तर उलोवचे सुरू करता. मनशाल जन्म 84 लक्ष जन्म मेळतर मेळचे काय अरे मनशाल जन्म भारी दुर्लभ जाल्यार मनशाक हे आमगेलो जन्म दुर्लभ म्हणून गोतना. मनशाक कसला जन्म आयला म्हणून गोता. आमी कशी चोलका म्हणून गोतना. आमगेलो जन्मा उद्देश कितले जन गोतना. आमगेलो जन्म कशी केल्यार सार्थक जाता म्हणून गोतना. उठू वांता आसा आमी कसला वांता आसा म्हणून येदोळ मरणी आमी ताजेर वांता आसा ती. बुद्धाक डेथ बेड्डार आशिल्ली खंय तागेल्या शिश्यान एक निमयेलें बुद्धा लागीं तुगेलो अंतिम संदेश कसलें म्हणून. बुद्धाक ज्ञानोदय जाता वर्सगटले ताणें गांवपुरा भोंवन आध्यात्म विचार मस्त सांगला. जाल्यार मोरचे टायमार एक सेंटेन्स भितर सांगा तें आध्यात्म सार कसा तुगेलें संदेश कसा जनाक म्हणून. तो म्हणलो काय इतरರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗು म्हणलो मेलो. अन्यकला उजवाड जाव तूं अन्यकलाक हेल्पफुल जाव का म्हणल्यार अर्थ तो सांगून मेलो. इतरರಿಗೆ अन्यकला उजवाड येवची कशी. अन्यकलाक उजवाड जावका जाल्यार सूर्याक आमगेला उजवाड आसता. आमगेला उजवाड येवची कशी ताका 2 वाट. एक सत्संग आनी एक अध्ययन. सत्संगात आमकां जाता आसा आमगेले ज्ञानपीठ प्रशस्ती मेळ्ळले खोडलो व्यक्ती आमगेलो उठ आसा तांगेलो उठ एक सहवास मेळ्ळलो आमगेलो भाग्य योग म्हणल्यार आसा. दोनीचे अध्ययन आमी मस्त बुक्स वाचूका. अध्ययन म्हळ्यार एक बूक बरोवका जाल्यार लेखकान 100 बूक वाचूका जाता न्हय जाता बुका वेट आसना. सो एक बूक वाचल्यार आमकां 100 बुका ज्ञान आमकां मेळटा. आमगेल्या देशा भितर ज्ञानाक मस्त महत्व दिलें. आमगेल्या देशाचे जगता भितर खंय खंय गेले ती खंय खडगू घेवन वयचे न्ही आमी. आमी ज्ञानशक्तीने हृदयवंती करी जगताल ज्ञान गेलोलेलो मनुष्य आमी. आमगेलें ज्ञान आमकां मात्र आसला पावना अन्यकलाक दिवका. जगता भितर एक संपत्त वांटील तशी चड येता तें ज्ञान. त्या खातीर फुडल्या काळांत कशें म्हळ्यार शास्त्रार्थ म्हणजे तशें संवाद जाता तशें. संवाद म्हळ्यार आत्तां कसं जालां मरे डिस्कशन नो डिसिशन ओनली डिस्प्यूट तशें जाला. एकलो ऑफिसा भितर काम करता आशिल्लो खंय ताणें काम ऑफिसा येवची ना. त्या ओनराक कोप आशिल्लो तागेले बरी. एक दीस तागेल्या प्लेसार गेलो तो ना ते खंय भायर गेला. तो लागींच म्हणून खंय गेला म्हणून तो भायर गेला म्हणून ताणें आयलो सर म्हाका कॅबिना पेटे म्हणलो. तो आयलो तो कपण काडून गेलो हेअर कटिंगा त्या टायमार ऑफिस टायमार. तो म्हणलो तुका बॉस सोदून येयलो तुका आपयला म्हणून. हांव गेलो भितर. खंय गेलो तूं ऑफिस टायमार. हांव हेअर कटिंगा गेल्लो म्हणलो. ताका आयलो कोप. बरें तुका ऑफिस टायमार केस काडच्यो तुका टायम ना न्ही सर म्हाका ऑफिसा टायमार केस वड्डिलो त्या निमित्त काय ऑफिस टायमार केस कट केला म्हणलो.
ಓಹೋ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹೊಡಿಲ್ಲ ತುಗ ರಾತ್ರಿ ಒಡ್ಡನವ ಕೇಸು ಪಾಯ ಹೆರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಡ್ಡನವ ಕೇಸು ಓಯ್ ಹಾವು ಕಟ್ಟकेलो ऑफिस वडील माद केस पुरा कट्ट करनी मोलके म्हळ्यार हे चर्च एकते चर्च करता आसता ते डिस्कशन म्हळ्यार आमगेले फुडली काल तशें न्ही प्रयागा भितरी एकलो कुमारल भट्ट म्हण आशिल्लो तो व्हडलो वैदीक परंपरेचो तेन्ना बौद्ध धर्म एकदम पीक लेवल वता आसा बौद्ध धर्म पीक लेवल गेलो तशें वैदीक धर्म नाश जावचेर आशिल्लें तें कशी बीन वरक म्हणून ताजे नंतर बौद्ध धर्मा इन्फ्लुयन्स पळोवन आमगे शांती अहिंसा जावन विदेशा वयर आक्रमण करता आसा आमगेल्यार आमी शस्त्र दवरचें विसरलो आमगे क्षात्र धर्म विसरलो आमी पेट्ट मात खाता आशिल्ले ते वरक म्हणून कितें ताणें कशें केलें बौद्ध धर्मांत कसो विशय आसा पळोवया म्हणून तागेल्या एक गुरूला शिकलो तो बौद्ध धर्म गुरू गेले आचार्याला कडेर शिकून वाद फुडें कशें म्हळ्यार वाद गेलो सर कोण चलता तागेले शिष्य जावं ताणें तागेलो वाद केलें गुरूक सोलसिलें गुरु सोलसिल सर ताका एक गिल्ट येयली हांव गुरूक सोलसिल न्हू गुरुद्रोह जालें गुरुद्रोहाक परिहार ना देवाक बीन दैवद्रोह बीन आसा गुरुद्रोह येना म्हणून ताणें आत्महत्या करची आलोचना केली थंय भितर शंकराचार्य काशींत आशिल्लो थंय वेदवास्ताक प्रत्यक्ष जन्मलो प्रयागा भितर अशें कुमारल भट्ट म्हणून जीव काण घेता आसा वस्त वगी म्हणून शंकराचार्य गेलो शंकराचार्य 8 वर्स भितर वेदू ब्रह्मसूत्रांत बरयलो मनीस तो तितलो व्हडलो ज्ञानी प्रयाग वतर म्हणलो की पण तो जीव काण घेवना मेगेलो एक शास्त्रार्थ मेगेलो संवाद करता तुवें तेन्ना म्हणलें तें लेट जालें आतां हांव जीव काण घेवचेर आसा गुरुद्रोह केला म्हणून ताणें सुतू तुस्सू घाला ताका कुजी दिवचें बाकी लेट जालें तूं चर्चा करपाची जाल्यार मेगेलो शिष्य आसा मंडन मिश्र तागेलो वस म्हणलो तागेला गेलो तागेला वतना हाण म्हणला कसं म्हण रे कुमारल भट्टान तो मेल शिष्य जज तागेलो बायल उबहे बार येता म्हणून ताका तिका जज करी म्हणलो तशें मंडन मिश्रान हाका संवाद जालें जज कोणा बायल आत्ता जाल्यार सांगता आशिल्लें बायल बामणा मार्क चेड घालता ती म्हणून तशी न्ही तें ज्ञान कोणाला आसा ताका रेकॉग्नायज करता आशिल्ली ती तशी 17 दीस चर्चा जालें माळ गेल्या दोन जाणे कोणाला माळ सुकता तो चलोलो म्हणून 17 दीस कोणें चलो न्ही कोणें विनी जानी 18 दीस मंडन मिश्रा हागे क्वेश्चनाक आन्सर दिजानी चलोलो शंकराचार्य म्हणलो तूं मेल शिष्य जावका म्हणून तेन्ना ती उभय बार म्हणलो शिष्य जावचें जायना तो चलोलो वय जाल्यार रे अर्धांग हांव आसा तूं अर्धांग एक विनी जाल्यार मात्र तूं चलो गेलो लावरीची म्हणून जाय तर म्हणून तिगे लोट चर्चे जज कोण मंडन मिश्रा एक पटी शंकराचार्य चलोलो मनीस बायल एक पार्टिसिपेंट हो जज आतां केलो जाल्यार बायलेक गलत मार्क तो आगे लोट चलोला बायल पार्टिसिपेंट जाल्यार तशी ना आशिल्लें फुडल्या काळांत ज्ञान मोल आशिल्लें चर्चे जालें 17 दीस जालें ही शंकराचार्यांनी उभय बार ते कोणेंय चलो न्ही कोणेंय विनी जानी 18 दीस तिणें कामशास्त्र उलयलें ती कळ्ळें ह्या गेला की शास्त्रां चर्चे करून विनी जाना म्हणून कामशास्त्र उलयलें सद्दां तो म्हणलो शंकराचार्य ब्रह्मचारी म्हाका तें क्वेश्चन निमून तूं खंयचीय शास्त्रां डावट आसता सांग हांव सांगता म्हणलो तेदना बामणाने ऑब्जेक्शन काडलें मंडन मिशनान पळय तशें चूक ती संन्यास तो तुमी कडेन खंयचेय क्वेश्चन न्ही सांगता ती ना पळय ज्ञान मेळटा कोणाक पळय ताका अहंकार आसता काम करत आसा तें काम करत शंकराचार्य लास्ट सेकेंड म्हाका कळका आशिल्लें कळ्ळें मेळटा लास्ट म्हणून जाल्यार तो गुरू अनफीट ताणें म्हाका कामाचे चर्चा करता म्हणलो 1 मिनिट टायम दी हांव परकाय प्रवेश करून तुगेले क्वेश्चन आन्सर दिता तोंडान न्ही बरोवन दिता म्हणलो तशी अरुकला म्हणून एक राया लागीं तो परकाय प्रवेश करून 1 म्हयनो अध्ययन करून एक पुस्तक बरयता पद्मपाद म्हणटा शिश्याला दिता कडेर अपास परकाय प्रवेश जावन तागेल्या उभय बार तेला दिता दिवन ती वाजून म्हणटा आमी चलयले ती तुगेलो शिष्य जाव येता न्ही म्हणून तो शिष्य जाताना ब्रह्मचार्य जावका ताका हिणें देहत्याग केलें ब्राह्मणांतल्यार वांचन विशय ना म्हणून तागेले अंतिम संस्कार करून हाका संन्यास दीक्षा दिवन सुरेश्वराचार्य म्हणून केल्लो श्रृंगेरीचे फर्स्ट पिठाधिपती तो हांव कशाला सांगूंक गेलो म्हळ्यार आमगे देशांत ज्ञानाक संवाद जावन ज्ञान वाडोवचें आशिल्लें त्या दृश्टीची आज कोंकणी साहित्य अकादेमी एक संवाद डिस्कशन मस्त विशय दिला आमी मूल उद्देश कसो म्हळ्यार कोंकणी वाडका कोंकणी वंचका कोंकणी आमी ताजे स्कोप कसो त्या दृश्टीर संवाद दवरला ह्या पॅनल डिस्कशना भितर एक आउटकम म्हळ्यार लायक आमकां कोंकणी वड्डोवच्याक कोंकणी बरोवच्याक कसं सत्व मेळटा तें येवका म्हणून आमगेले एक अपेक्षा हातूंत वस्त स्कॉलर्स आसा ती फर्स्ट आमी हांगेले ज्ञानपीठ अवॉर्ड हांगे लागीं हें करता आसा ती संवाद करता आसा ती त्या संवादा भितर भागी जाणां पुरे जाणे यशस्वी करता मिगेल एक 2 उतरां बेता जय हिंद जय कर्नाटका जय कोंकण देव पुरा बरो कर साहित्य वरोवका आनी साहित्य वाडोवका म्हूण सांगून शंकराचार्य तांगेले एक
अध्यात्माचे एक विषय आमकां पुराजनाक कळचे तशी मना वची तशी सांगिल्ले आमगेले अध्यक्ष मामाक धन्यवाद. तशीच आतां आमगेले ओट्टू आशिल्ले दामोदर मोजो हांकां एक स्मरणिके दिवका म्हणून आमगेले अध्यक्ष मामाक मागणी करता. आनी मुखारी आमगेले हांगा आजी आयिल्ले श्री दामोदर मोजो हांकां एक आमकां पुरो एक 2 उत्तर उलोवंक म्हणून मागणी करता. विधीचेर आशिल्ले भोवमानादीक म्हणजे मुखार आशिल्ले मानेस्त म्हजे लेखक मित्र आसात, सगळ्यांक हांव म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. सकाळच्यान उलयत आसां आनी नवें कितें सांगपा सारकी ना, पूण आज सकाळीं आमचे डॉक्टर जगदीश पै आमकां घेवन कर्नाटक साहित्य अकादमीच्या ऑफिसांत गेल्ले आनी तांचो वावर पळोवन खूब बरें दिसलें की कोंकणीचो वावर ह्या मंगळूर शारांत एकच कडेन न्ही तर विंगड विंगड ऑफिस मनशांच्या हातांत आसा आनी सुगूर आसा. आनी म्हाका खूब खोशयेची गजाल की तांकां सरकारान जागो दिला कोंकणी भवन बांदपा खातीर आनी तें काम सुरू जालां. जरी मुळावे पावंड्यार आसा पूण सुरू जालां. तांकां हांव आमच्यो शुभेच्छा दिता. आनी हांव हांगा मंगळुराक खूब फावटी आयलां. दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम. खूब फावटी आयलां आनी आयलो तो खंयच्या नाल्यार खंयच्या सेमिनाराक खंयच्या फंक्शनाक मेळ्ळें आनी चडांत चड म्हणजे विमला वी पै पुरस्कार जेन्ना म्हाका फावो जालो तेन्ना आयिल्लो. ताजेर उपरांतय आयलां. आज मातशें एम्बरेसींग संकोची दिसता कित्याक ज्ञानपीठ मेळून हांव कांय वेगळो जालो ना, सेम आसा. 5 वर्सां पयलीं आयिल्लो तसोच आजय आसा, वेगळें कांय ना. पण ज्ञानपीठ पुरस्कारान म्हजे परस म्हाका दिसता कोंकणीचो भाशेचो गौरव केला, कोंकणी साहित्याचो गौरव केला. आनी ताका लागून जे काल पर्यंत कोंकणी भाशा न्ही म्हणटाले, काल पर्यंत ज्या कोंकणी आपलीच बोली म्हणटाले, त्या महाराष्ट्रान लेगीत ह्या पुरस्काराची खूब व्हडली दखल घेतल्या हाजो म्हाका आनंद आसा. ज्या कोंकणीक आपली बोली मानताले तांच्या अग्रलेखांनी आतां भाशा बदललेली पळोवंक मेळटा. भाशा भगिनी म्हणटात तेन्ना. आनी पयर मुंबय आशिल्लो, साहित्यिकां बरोबर आशिल्लो, मराठी लेखकाचे बरोबर आशिल्लो आनी तांच्या चलणुकेंतले उलोवण्यांतलो जो बदल आसा तो म्हाका खूब आश्वासकच न्ही, प्रोत्साहक दिसता. आनी म्हाका दिसता हाची होच कोंकणी फायदो जाला ज्ञानपिठाचो. आनी तो फायदो जाल्ल्यान कोंकणी लोकांक आज भायर तो येदो व्हडलो बोर्ड वाचलो, ताजो फोटो कडून कुशीन दवरल्या पासून आमचो अभिमान पळय आसा. ज्ञानपीठ आमचो ज्ञानपीठ 2 फावटी गोंयांक येवप हें खरेंच अभिमानास्पद. हांव निमित्त मात्र एक. पूण जेन्ना भारतांत 22 भाशो आसात आनी 22 भाशां मदीं ज्यो प्रगत भाशा आसा तांकां चडांत चड 6 आनी 8, 6, 4 अशे पुरस्कार मेळिल्ले आसात. ज्यो भासो शेकड्यांनी वर्सां साहित्याची रचना करतात, ताची समिक्षा जाता, लोकां मदीं पातळिल्ली आसा. पूण जे कोंकणीक 1960 पर्यंत राजमान्यता सोड, लोकमान्यता पासून कमीत कमी आशिल्ली अशा ह्या भाशेन फकत फाटले 60 वर्सां भितर जी प्रगती केल्या साहित्यांत म्हणटा हांव. आनी ताजें एक कारण हांव इतलेंच सांगता की कोंकणी लेखक हो इतर भाशां कडेन संबंदीत आशिल्ल्यान, ताका वाचन बरें आशिल्ल्यान कोंकणी लेखकाक पुर्तुगेज भाशेंत कितें चल्लां, इंग्लीश भाशेंत कितें चल्लां, मराठी भाशेंत कितें चल्लां, कन्नड भाशेंत कितें चल्लां आनी मलयाळम भाशेंत कितें चल्लां सगळ्याक बरोबर न्ही, पूण ह्या लोकांक हाजी जाण आसा. आनी ताका लागून कोंकणींत जेन्ना साहित्य रचता तेन्ना ताजो पावंडो खंय आसूं जाय हाची एक जाण आसता. म्हणजे
आमकां मराठी साहित्य कन्नड साहित्य ज्या सुवातेर आसा ताचे परस तो बार हुपून वयर वचपाचें आसा हो एक हावेस चडशा लेखकांच्या मनात आसता आनी म्हणूनच म्हाका जिद्दीन साहित्याची रचना जाता आनी तातूंतल्यानच साहित्य फुडें वता आनी ताजी मागीर राष्ट्रीय पावंड्यार अशी दखल घेवप जाता. आनी हांव जाणा आमचे मदीं आनीकय कितलेशेच लेखक आसात आनी देशांत तर हांव खरेंच मना पासून सांगता जेन्ना हो पुरस्कार जाहीर जालो तेन्ना म्हजे दोळे मुखार कमीत कमी अशी कितली 5-25 नांवां आयलीं आनी म्हज्या लक्षांत आयलें 100 लेखक तरी अशे आसात जांकां ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो आसा. पूण आमी बी राष्ट्रीय निवड समितीचेर आशिल्लो हाजे पयलीं सरस्वती सन्मानाच्या फायनल ज्युरीचेर आशिल्लो कितलेशेच ज्युरीचेर वता तेन्ना म्हजें लक्षांत येता की जेन्ना ज्युरीच्या हातांत पुस्तकां वतात द बेस्ट ऑफ लिटरेचर्स फ्रॉम डिफरंट लँग्वेजीस म्हणून हातांत पुस्तकां येतात तेन्ना 5-25 पुस्तकां आसतात आनी तातूंतलें एक वेंचून काडपाचें आसता आनी 5-25 आमी अशी चाळणीत घालून कडेक काडली तरी आमकां हातांत 5-6 पुस्तकां उरतात आनी तातूंतल्यान एक वेंचून काडप हो एक शिक्षाच आसता. पूण तो एक काडटना एक क्रायटेरिया आसता वी हॅव टू चूज द बेस्ट अमोंग इक्वल्स. म्हणजे हांव धरतां की म्हाका जो पुरस्कार मेळ्ळो आय वॉज फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ ज्युरी द बेस्ट अमोंग इक्वल्स. ह्या इक्वलांच्या तांची याद काडूनच हांव ह्या पुरस्काराचो मनोमन स्विकार केल्लो आसा. आनी आमच्या कोंकणी साहित्यांत लेगीत एका परस एक लेखक आसात जांकां हो पुरस्कार फावो जावंक येतालो आनी हाजे मुखारी जावंक येता. तेन्ना पुरस्काराचे खातीर निमतान म्हजो हांगा भोवमान जालो उचित भोवमान जालो. हो म्हजो भोवमान न्ही हो सगळ्याचो भोवमान. इदन्न मम हें म्हगेलें न्ही ह्या भावनेनच हांव तुमगेलोय स्विकार तुमगेलो जो जी उतरां म्हजी बाबतींत उलयलीं दर्या किंवा म्हजो जो सत्कार जालो ताजो स्विकार करता सगळ्या म्हज्या सहलेखकांच्या वतीन. देव बरें करूं. आयचे आमगेले अतिथी जावन आशिल्ले दामोदर मोचोतांनी एक बारी चंद उतर म्हणलें आमकां. तुमकां धन्यवाद. तशीच आनी मुखारी आमगेले धन्यवाद समर्पण कार्यक्रम आसा ताज्या पशी फुडें आमगेले सकडे सांदेन बगेन एक पंत वेदीर येवन एक ग्रूप एक फोटो काडका म्हणून एक मागणी करता. सकडेय सांदे आमगेले आजी आयिल्ले कार्यक्रमाक तांणी पुरो एक पंत वेदी येवका कोंकणी अकादेमी सांदे. आनी धन्यवाद समर्पणे आमगेले सांदो जावन आशिल्ले श्री अरुणजी शेट तांणी करताचे. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमी आनी कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठान सांगात मेळणो मांडून हाडचे कोंकणी लिट फेस्ट म्हळ्यार लिटरेचर फेस्टिवल म्हणून एक संवादाचे आनी परब चलचे आसा तेजे हें एक उक्तावण कार्यक्रम हांगा चलल आसा. हे उक्तावण कार्यक्रमाक भाग घेतिल्ले तसले आमगेलो विश्व कोंकणीचे अध्यक्ष आशिल्ले तसले
श्री नंदगोपाल शेणे हांकां मस्त धन्यवाद. तशीची आमगेले सांगात आमगेले मोगाक आमगे एद्र उपस्थित आसाची एक ज्ञानाचे सागर तांकां ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळ्ळेलो आसा. तांकांय श्री दामोदर मोयज मामाकय मस्त मस्त आभार मानता. तशीच आमगेले ओची अध्यक्ष जावन आसचे डॉक्टर जगदीश पैमाम हांकांय मस्त धन्यवाद. तशी हे कार्यक्रमाचे अकाडेमी तर्फे देखून संघटना जावन आसचे सदस्य जावन आसचे श्री गोपाल कृष्ण भट हांकांय हांव मस्त मस्त आभार मानता. तशीच आजी ग्रुप सॉंग सांगून स्वागत गीत सांगिल्लें श्रीमती राधिका पै, चंद्रिका मल्यान, तशी मुरळी सबिता कामत माई हांकां मस्त मस्त आभार.